कोंकणी सिनेमाची आणि कोंकणी कलाकारांची गोंय सरकारान धजा मारपाची थारायलें का कितें? फाटल्या 6 वर्सां इंटरनॅशनल फिल्म फेस्ट ऑफ इंडियाच्या इंडियन पॅनोरमा सेक्शनान गोंयचे एकय फीचर फिल्म ना हें हांवें पयर प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगिल्लें. आनी आतां म्हाका कळ्ळां की कोणे तरी फिल्म निर्मात्यान सांगलां की आपणालें फिल्म खंय इंडियन पॅनोरमा स्पेशल प्रेझेंटेशन सेक्शनान सिलेक्ट जालां. आतां हो कसलो सिलेक्शन तें हांव नकळो, कित्याक इंडियन पॅनोरमा आसता किंवा नासता. हांवें इंडियन पॅनोरमा खातीर सगळी वेबसायट सरकाराची चॅक केली. त्या फिल्माचें नांव खंयच ना. मागीर स्पेशल प्रेझेंटेशन म्हणून सायट चॅक केली, थंय त्या फिल्माचें नांव ना. मागीर हांवें वर्ल्ड प्रिमियर किंवा जे प्रिमियर्स आसता पळय आमच्या युफीन तिवूय सायट चॅक केली, ह्या फिल्माचें नांवूच ना. मागीर ह्या फिल्माचें नांव घालपाक वेबसायटीचेर NFDCक लज दिसता काय कितें? इंडियन पॅनोरमान रिजेक्ट जाल्लें फिल्म आतां NFDC वर्ल्ड प्रिमियर करतली? म्हळ्यार तुमी जी ज्युरी फॉर्म केल्ली इंडियन पॅनोरमा खातीर, त्या ज्युरीची क्रेडिबिलिटी कितें उरली? ती तुमीच तर फॉर्म केल्ली. मागीर हें फिल्म तुमी आतां बॅकडोर एंट्री म्हणून कशें दाखयतले? आनी वर्ल्ड प्रिमियर म्हळ्यार कितें? ताजे ज्युरी कोण आसात? ते कोणें सिलेक्ट केला? NFDCन सिलेक्ट केला? ताच्या ऑफिसरांनी सिलेक्ट केला? काय हें फिल्म इफीन घालपाक कोण तरी मास्टर मायंड आसा? हाचें उत्तरां आतां NFDCक दिवची पडटलीं.